नमस्कार. हांव सुशांत नायक. 2-3 दिसां पयलीं हांवें एक व्हिडियो केल्लो कोंकणी म्हणी ह्या संदर्भान. तो खुबश्या जाणांक आवडलो आनी तांणी अशी सुचोवणी केल्या की अशे तरेच्यो ह्यो म्हणी ज्यो आज आमी वापरनात, जे आमचे जाणटे वापरताले, ते परत लोकां मुखार येवच्यो, जेणे करून आयच्या पिडीक त्यो कळटल्यो आनी फुडल्या पिडी मेरेन त्यो उरतल्यो. तर त्याच हेतून हो म्हजो दुसरो व्हिडियो. आज आमी फक्त 15 म्हणी घेतात, ज्यो आतां आमी चड वापरिनात किंवा खूब कमी प्रमाणांत ताचो वापर पळोवपाक मेळटा. तर अश्यो फक्त 15 म्हणी. पयली म्हण: बेपरवा तरणेपणी दुखाभरीत म्हातारपणी. बेपरवा तरणेपणी दुखाभरीत म्हातारपणी. आयच्या पिडीक ही म्हण वेवस्थीत लागता, कारण आमी आतां भुरगेपणांत तरणाटेपणांत आमच्या जिवाची काळजी घेना, ताचे भोग आमकां म्हातारपणांत भोगचे पडटा. अशे तरेची ही म्हण. दुसरी म्हण: बसलेल्या मुसांक चाळोवचें न्हय. आनी खरी गजाल ती. जे कोण शांत बसल्यात किंवा जे शांत तरेन आपलें काम करतात, तांकां गरजे शिवाय चाळोवन घालचें न्हय. ताचो परिणाम वायट जावं येता. तिसरी म्हण: म्हजे दुडू म्हजेच पोले फोडटात. म्हजे दुडू म्हजेच पोले फोडटात. म्हज्या हिसपान हाचो अर्थ सादारण जांकां बरें केलें तेंच परतले अशे तरेचो आसपाक जाय. चवथी म्हण: लज ना भिडा दाखोवपाक पिडा. जेन्ना आमी दोतोरा कडेन वता तेन्ना लज आनी भीड दवरून उपकारना. थंय आपली पिडा दाखोवचीच पडटा, नाजाल्यार ताजेर उपाय हो जायना. त्या उपरांत पांचवी म्हण: भिकाऱ्याक भिकाऱ्याची नसाय. खूब फावटी जाता की एकाच वेवसायान जर लागीं लागींच आमी आसत जाल्यार एकामेकाची नसाय जावपाक लागता, वायटपणां जावपाक लागता. तशाच तरेची ही म्हण जे जाणटे वापरताले: भिकाऱ्याक भिकाऱ्याची नसाय. सव्वी म्हण: जेवण खाण जालें वळख पाळख ना. जेवण खाण जालें वळख पाळख ना. म्हणजे कामा पुरतो मामा किंवा काम जालो वैज मेलो, ह्यो ज्यो म्हणी अजून आमी वापरतात, ह्याच अर्थाची, ह्याच आशयाची ही म्हण की काम जाल्या उपरांत आमी काडटा आनी कुशीक उडयतात गजाली किंवा त्या मनशाक. तातली ही म्हण सव्वी. सातवी म्हण: काजार जाता म्हणसर नाचतलो खंय. काजार जाता म्हणसर नाचतलो खंय. काजार जाल्या उपरांत रडटलो खंय. शादी के लड्डू तो तशा तरेची ही आमची ही कास्ताद कोंकणी म्हण. काजार जाता म्हणसर नाचतलो खंय. काजार जाल्या उपरांत रडटलो खंय. अणभवान कळटा आसतल्यो थोड्यो गजाली. आठवी म्हण: जागोर जालो कवना उरलीं. जागोर जालो कवना उरलीं. खुबश्यो गजाली घडटात, घडून वतात, पूण ताचो इम्पॅक्ट उरता, ताचो प्रभाव उरता. अशाच तरेची गजालीक हे जाणटेले आमचे अशी म्हण वापरता आसुंये त्या वेळार. जागोर जालो कवना उरलीं. णव्वी म्हण: हातांत आसल्यार सोयरो नाजाल्यार भायरो. हातांत आसल्यार सोयरो नाजाल्यार भायरो. आतां सद्याची सत्य परिस्थिती अशी आसा की जर भांडवल तुजे कडेन आसा जाल्यारूच तुका लोक सलाम ठोकता, नाजाल्यार कोण तुका लागीं धरिना. सादारण तसोच आशय दाखोवपी ही म्हण: हातांत आसल्यार सोयरो नाजाल्यार भायरो. त्या उपरांत 10वी म्हण: पानवेलीच्या धर्मान मस्काक उदक. पानवेलीच्या धर्मान मस्काक उदक. म्हणजे एकट्याच्या कृपेन दुसऱ्याक मेळप. खरें ताची लायकी नासता तें मेळपाचें, पूण ताका दुसऱ्या खातीर आपल्याकूय त्यो गजाली मेळटात. अश्यो ह्यो 10 म्हणी. आनी म्हजे थोडे इश्ट आसात, बरे मागते आसात, तांणी एक थोड्यो म्हणी सुचयल्ल्यो. सगळ्योच घेवप शक्य ना. दिपराज सातर्डेकर आसा, ते उपरांत चेतन पेडणेकर आसा, श्रीराम नायक आसा काका म्हजो, त्या उपरांत व्यंकटेश गावणेकर आसा. हांणी थोड्यो म्हणी सुचयल्यात म्हाका. तर तांतल्यो ह्यो फक्त एक 5 संकलीत करता. 11वी म्हण: घर मोडून माटव घालप. घर मोडून माटव घालप. दुसऱ्यांक दाखोवपाक एकदां आमी अती कितें तरी करपाक वता आनी आशिल्लें वगडावन बसता. तशे तरेचो हो सादारण ही म्हण आसपाक जाय असो म्हाका दिसता अर्थ. तुमकां वेगळो कितें दिसता जाल्यार म्हाका अवश्य कमेंट करून सांगचें. ते उपरांत 12वी म्हण: लजेक गेल्यार पेजेक पावना. आज जर मनीस लजलो जाल्यार तो गेलो. पूण हाचो अर्थ लज सोडून निर्लज्ज जावचो अशें न्ही. ही लज वेगळी. जर फाटीं रावत आपूण जाल्यार आपल्याक कांयच मेळना आयच्या संवसारांत. फुडें वचून आपले हिमतीर मेळोवचें पडटा. त्या उपरांत 13वी म्हण: तेड शेण्यांक फातरा शीत.
तो शाणो आसता तो वेवस्थीत शीत जेवता, जो देड शाणो आसता पळय ताका फातराचें शीत जेवचें पडटा अशें आमचे जाणटेले आमकां केन्नाय सांगताले. ते उपरांत 14वी म्हण दोळ्या आड मसण पाड. दोळ्या मुखार ज्यो गजाली घडटा ताका आमी रिएक्ट करतात, पूण दोळ्या फाटल्यान ज्यो गजाली घडटात ताजे बद्दल चड जर चिंतूंक गेलो जाल्यार मनीस खंयच्या खंय पावतलो. सो दोळ्या आड जे गजाली घडटा ताजेर चड चिंतप नासता, दोळ्या आड मसण पाड म्हणप आनी सोडून दिवप. त्या उपरांत 5वी म्हण जी वापरतात, थोडे वापरनात, पूण ताजो हुबेहूब वापर आमकां आयच्या राजकारणांत पळोवंक मेळटा. तो म्हणल्यार वारें येता तशें सूप धरप. वारें येता तशें सूप धरप. सांगपाची गरज ना, सगळे कडेन हेंच चलना सद्या. ज्या दिकेन वारें तशें आपणें सूप करचेंच पडटा, नाजाल्यार सगळें आपल्याचेर येता परतें. सो अश्यो ह्यो 15 म्हणी थोड्यो तुमी आयकल्यो आसतल्यो, थोड्यो आयकुना आसतल्यो. अश्यो खुबश्यो म्हणी मुखार व्हिडिओन हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा. एक कळकळीची विनंती, कृपा करून चॅनल सबस्क्रायब करात, व्हिडिओ लायक करात आनी अवश्य शेअर करात, जेणे करून हो व्हिडिओ प्रत्येक कोंकणी मनशा मेरेन पावतलो. आनी जर कोणें पयलो व्हिडिओ पळोवना जाल्यार ताचे लिंक सकयल डिस्क्रिप्शन बॉक्सान घालता. मुद्दम वचून तो पळोवचो. देव बरें करूं.